गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा। सोमारा कोटी कोपरवाडा जंक्शनाचेर कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दुचाकी चालक वासुदेव जल्मी हांकां गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसरच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। नमस्कार, सध्या मी असा फोंडा बेळगाव हायवेचेर कोपरवाडा जंक्शनाचेर आज सकाळी 10:15 वरांच्या सुमाराक एक ॲक्सिडेंट जाला। एक अर्टिगा कार जी फोंडेच्यान बेळगाव सायडीक वताली, खांडेपारा सायडीक, आनी दुसरो आसा तो एक 2 व्हिलर वालो तो रावटी मर्क फॅक्टरी उरता हांगसरलो, तेजें नांव वासुदेव जल्मी। तो फोंडेच्यान येतालो आनी हांगाचे मिडियन जे आसा तो हांगसरल्यान टर्न मारून परत फोंडा वचपाचे तयारेन नाशिल्लो। फाटल्यान अर्टिगा आशिल्ली तेणें ताका वाचोवपाचो पुरेपूर प्रयत्न केलो आनी स्पिडीन आशिल्ल्या कारणान घडये ताका तें शक्य जालें ना। तो वासुदेव जल्मी जो आसा तो सध्या आतां गंभीर जखमी जाला, तेजेर तकलेक मार बसला। ताका फोंडेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सध्या दाखल केल्लो आसा, तेजेर उपचार चालू आसा। तुमी हांगा फाटल्यान पळयता, हांगा पुलीस सध्या पंचनामा करप चालू आसा, टोईंग व्हॅन जी आसा गाडी व्हरपाक। हे कोपरवाडा जंक्शन जे आसा तें खूब भिरांकूळ जंक्शन आसा। हेच्या पयलीं हांगा बारीक मोठे ॲक्सिडेंट घडलेले आसा। सो हांगा जे मिडियन जे आसा ते हांगा सामके धोकादायक। थळाव्या लोकांनी हांगा मिडियनची सोय नाशिल्ली, थळाव्या लोकांनी तांकां हांगा व्हडलो वळसो घेवचो पडटा म्हणून मिडियन हांगा मुद्दम जावन स्वता जावन खणून डिवायडर खणून मिडियन घेतलेलें आसा। सध्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा हांगा कितें तरी बंदोबस्त, पुलीस बंदोबस्त दवरचो जावं कितें तरी आनी एक प्रोविजन करचें, सो दॅट फुडें हांगा आनी अपघात जावचे न्हू। गोमंतक TV खातीर कोपरवाडा जंक्शन कुर्टी फोंडेच्यान हांव शेखर।